वाळपयकार फाटली 4 वर्सां जाली कामां तडीक लागतली म्हणून वाट पळयता। वाळपयची मसुंडी, भुरग्यांक ग्राउंड आणि बाकीचे काय गजाली आसात। नगराध्यक्ष सांगता ते प्रमाण नगरपालिका प्रस्ताव धाडीत आसा, मात फायली खंय अजून पेंडिंग। पालिका ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुव्हलाची वाट पळोवंकूच उरली। सरकारान बेगोबेग फंड रिलीज करचो म्हूण मागणी। 99 लाखाचे आमी एस्टिमेट धाडलेले आनी ते 99 लाखाचे एस्टिमेट आयच्या डेटीन आमकां डेव्हलपमेंट ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुव्हल अजून मेळोंक ना। आमी फॉलोअप केले आनी कित्याक मेळोंक ना, कित्याक फाटले फायनान्शियल इयर गेले ते पण गेलो, पण आतां आमकां गव्हर्मेंटान इयरली क्लास सी म्युनिसिपालिटीक 2 crores दवरलेले आसा आनी आमी तांकां तेचे बी सांगलेलें आसा की जे आमचे प्रपोजल तुमचे कडेन दिल्ले आसा ते प्रपोजल आमकां तुमी त्याच प्रपोजलाचेर ॲडमिनिस्ट्रेशन अप्रुवल दिवचे फायनान्शियल इयर ह्या फायनान्शियल इयराचे। तेन्ना 2 कोटी आमकां एवरी इयर म्हटल्यार, पूण आतां हांव 1 कोटीचो आमी थंय ऑलरेडी आमचे तें आसात, पूण आनीक एक्स्ट्रा जे आसा पळय ते हांवें ऑलरेडी रिडीम केल्ले आसा आनी 14 फायनान्साचे बी आमकां 50 लाख येयल्ले आसा, ते बी आमी प्रपोजल करून फायली धाडलेले आसा। पूण फाटले जे म्हाका दिसता की फाटल्या 1.5 वर्सान जे आमी फायली धाडलेल्यो तेजे ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह आमकां अजून मेळोंक ना आनी हांवें लास्ट टायम बी वचून ते बसलेलो आमच्या साहेबा कडेन की तेंच्यांनी म्हटलें की ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल तुमकां आनी 15 दिसान दिता, पूण अजून पर्यंत काय आमकां ऑर्डर काय येवंक ना। फाटल्या जे 4 वर्सान आमी प्रोजेक्ट म्हणटा तो एक क्रिमिटोरियमाचो प्रोजेक्ट आनी कब्रस्तानाचो प्रोजेक्ट, तशेंच सिमित्री हो आमी प्रोजेक्ट घेतलो डेव्हलपमेंटाच्या अंडर आनी तितूनसून ज्यो प्रोसिजर जो आसलो तो फॉलोअप आमी केल्लो आसा। टेंडरींग जाल्लो आसा आनी टेंडरींग जावन फुडलो जो प्रोसिजराक आमी ऑलरेडी आयज हेज्या कडेन आमी धाडलेले आसा। तेन्ना म्हाका अशें दिसता की फाटले 6 म्हयने जाले की आमी ती फायल फायनान्शियल अप्रुवलाक धाडलेली आसा। म्हाका अजून तेजेर कांय रिजन मेळोंक ना, पूण म्हाका अशें दिसता की ह्या पब्लीक जेन्ना क्रिमिटोरियमा सारके जे पब्लीक प्लेसीस जे आसा आनी त्यो प्लेसीस जे आमी ज्यो लोकां खातीर जे पब्लिका खातीर यूज करता ते सरकार तेजेर निश्चित एक उपाय काडून कितें तरी तेजेर वयर सकयल जाल्लें आसा। कित्याक ते आमचे कडेन 1 कोटीचे जे आसले सुवर्ण जयंतीचे ते आमी 1 कोटी डायवर्ट थंय करपाचें केल्लें। आमी फायल सुडाक धाडलेली पूण तेंच्यांनी आमकां कांयच रिप्लाय दिवंक ना। तेजे उपरांत मागीर हांवें एक सेकंड फायल रेडी करून आमच्या हेका धाडलेली आसा TSाक आमच्या आल्तीन एसीक। तेन्ना मदींच तेजो GSR रेट वाडलो म्हणून ती परत आमकां रिवायज करची पडली, तेका लागून तोय बी तसोच हें जाल्लो आसा। पूण आमी ग्रावंडाचो फायल जेन्ना हितून दिल्ली तेन्ना ती मिसप्लेस अजून म्हाज्या हातीन बी ती पावूंक ना, म्हणून हांवें मागीर ती दुसरी फायल केली जी सुडाक दिल्ली आमी फायल ती मिसप्लेस म्हणपाक लागले ते, म्हणून आमी मागीर दुसरी फायल केली। माडेल फातोड्ड्या सिवेज सिस्टम फुटल्या, सिवेज सगळ्याक व्हांवता। सिवेज पावली शेतांनी आनी रस्त्यार। सिवरेज प्लांट बेगीन सुरू करचो म्हूण लोक मागता। नगराध्यक्ष म्हणटा सिवरेजीचो प्रस्न PWD खात्यान हाताळपाचो। सिवेजीची पायपलायन बदलता म्हूण आमदार विजय सरदेसाय उलयता, जो तो दुसऱ्यांक बोट दाखयता। माडेलकारांची सिवरेजींतल्यान सध्या तरी सुटका ना। फातोड्ड्या माडेलात सिवेजीक सगळे कडेन गळटी लागल्या। सिवरेजाचें उदक शेतांनी आनी रस्त्यार पाविल्ल्यान लोकांचें सणकलां। सिवरेज प्लांट बेगीन जावचो म्हूण लोक मागता। सिवरेज डिपार्टमेंटान प्रस्न सोडोवचो अशें नगराध्यक्ष बबिता आंगले म्हणटा। आतां आमी आमचे नोटिसान हाडून दिलां की डायरेक्ट सिवरेज लायन सिवरेज वॉटर डायरेक्ट ओपन ड्रेनाक सोडलां। म्हाका सुद्दां असलें जावपाक ना, कित्याक असलें तर जाल्यार इट इज ए प्लेस फॉर ब्रिडींग मॉस्किटोज आनी जायते डिजीज जावपाक शकता। आयज जो गटर जो आसा हितून सिवरेजीचें उदक सोडलेलें आसा, जे एक्चुली सगळे लोक आमकां पॉयंट आवट करता। म्युनिसिपालिटीन येता आनी आमकां पॉयंट आवट करता, कन्सिलरांक पॉयंट आवट करता, CP पॉयंट आवट करता। हें एक्चुली काम सिवरेज डिपार्टमेंटाक गेलें। तो नल्लाई जो आहा सायडीन तोय फुल्ली सिवरेज उदकान भरलेलो आहा। जाल्यार हांव मागता सिवरेज डिपार्टमेंटान हें जाता तितलें फास्ट एक्शन घेवचें म्हणून। आदलो नगराध्यक्ष सावियो म्हणटा सिवरेजीचो प्लांट बेगीन तडीक लायात। हांव मागता गव्हर्मेंटा थंय जो पब्लीक पयसो आसा वो असोच वाऱ्यार घालचो न्हू।
बरे भाशेन ताजो उपयोग जावपा जाय कित्याक फायनली लोकल टॅक्साचो पयसो हिंगा थिंगा स्पेंड करून गरज भायर वेस्ट करून हाजेर उपाय जावपा ना. हे सिवेज नेटवर्क आनी सिवेज प्लांट हो सामकें कोऑर्डिनेशन करून हो बरे भाशेन कंप्लीट जावपा जाय. तेन्नाच नगराध्यक्ष म्हणटा हो प्रॉब्लेम सिवरेज खात्यान पळोवपाचो, तांणी लक्ष घालपाचें. आमदाराची भाशा तीच. I think this is basically the sewerage department has to look into this matter, cover this because it is first of all it is open, which is a good breeding place. Of course, आता हे कितें this is a flowing water म्हणटकीर तातूंत तशी stagnant काय ना, but still it is lot of smell. It is an eyesore basically, and I think the sewerage department has to look into these affairs. Sewerage system जेन्ना इंट्रोड्यूस केलो गोंयांत तेन्ना लोक प्रतिनिधीन वचून लोकांक कन्विन्स केले की जाता तितली सिवरेज कनेक्टिविटी घेवची म्हणून. हाजो हेतू असो आशिल्लो की जितली सिवरेज आहा ती एक पायपान वचची आनी ही सगळी सिवरेज प्लांटाक पावची आनी प्लांटान थंय ट्रिटमेंटाचो जावचो. आतां दर रिपोर्ट्स येता ते भशेन खरें आसा की 80% सिवरेज भायरूच उरता आनी 20%च प्लांटाक पावता. पालिकेचे सीओक विचारल्यार तो म्हणटा वेल्यांच्या कानार घालता. In such cases are there, we will definitely take access of that sewerage if it is going without any sewerage line and going somewhere else. We will take access. जो तो दुसऱ्यांक बोट दाखयता. माडेलकारांची सिवरेजींतल्यान सध्या तरी सुटका ना. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. स्वच्छ भारत नितळ गोंयचे वारें गोंयांत मातशें चडूच नेटान व्हांवता. बस्तोड्या मयड्या काय कॉलनीतले लोक प्रायव्हेट कामगार घालून कॉलनीतलो कोयर उखलूंक लायतात. कामगार तो कोयर मयड्या व्हरून डंप करतात. कामगारांक मयड्याच्या लोकांनी रंगे हात धरले. लोकांनीच त्या कामगारांक रस्त्या कुशीक उडयल्लो कोयर एकठांय करूंक लायलो. मयडेचे शाळे कुशीचो हो रस्तो आनी थंय वाडिल्ल्या कड्डात तो पातळिल्लो कोयर. कांय दिसा सावन एके कॉलनीत सफाई कामगार थंयचो कोयर व्हरून मयडेचे शाळे कडेन रस्त्यार उडयतात. लोकांनी ताका दिस्तूच धरले आनी कोयर उखलूंक लायलो. हे कचरो आतां खूब दीस जाले उडयतात दिसता. अशेंच रातचे येवन उडयतात 10-11 अशे प्रश्न. पूण आज ते मेळ्ळे सारखे आमकां. कळ्ळें तुका? तेन्ना हेंचो बंदोबस्त सारको करूंक जाय गव्हर्मेंटान आनी हेच उडयतात बिल्डिंगेंतले कचरो हाडून सगळे. कळ्ळें? तेन्ना हेंकां सारकी शिक्षा मेळोंक जाय. तुमकां कितें त्रास जाता हेजो? आमकां त्रास जाता म्हणजे आमकां घाण येता. पावसान लोक पडटा हांगा आनी कितें जाता. कळ्ळें? तेन्ना हे गव्हर्मेंटाचे रूल सारखे ना. एक कितें तरी तांकां बांदून दिवंक जाय. कचऱ्या बिल्डींग वाल्यांक कितें तरी ताका सेफ्टीक करून दिवंक जाय. तेन्ना सगळें बरें जातलें. हे अशे रस्त्यार आमचे गव्हर्मेंटाची शाळा आसा थंय हांगा अशें उडप हें आमचें बरें योग्य ना. Some of the people that throw garbage over here at night and all that, you know, it's like, okay, fine, that's a big problem. The second problem are the dogs over here. There's some 5 to 6 stray dogs. You know, at night around 2-3 o'clock now, they pull the garbage on the street, you know, which is totally messing up the road, and it's not a hygiene thing for people around over here. लोकांनी कोयर उडोवपी कामगाराक सगळो कोयर एकठांय करून सुवात आशिल्ली तशी नितळ करूंक लायली. प्रुडंटा खातीर संकेत म्हापशेकार. खबरांची तर हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीर लायव्ह पळोवंक मेळटात. नमस्कार.